नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान प्रस्तावित परकी योगदान दुरुस्ती विधेयक 2026चो खर निषेध केलो। FCRAच्या खर तरतुदी खातीर नुस्तेमारी शेतकार आणि असुरक्षित समाजा खातीर काम करपी संघटनांमदी भय निर्माण करूंक शकता। खासा करून हानिकारक धोरणां आणि प्रकल्पांक आव्हान दिवपी संघटनांमदी भय निर्माण जावपाक शकता अशी शिटकावणी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान दिल्या। आयज सरकारान FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पार्लमेंटान हाडलेले आसा आणि आम्ही नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम हेजेर स्ट्रॉंग विरोध करता। कित्याक हो जो पळय बिल पळय हाडला एक ड्रॅक्युलियन बिल कसो। आयज आम्ही पळयलेले आसा फॉर सेव्हरल डेकेड्स टुगेदर जे सिव्हिल सोसायटी NGO रिलिजियस इन्स्टिट्यूशनांनी बारीक लोकांक वयर समाजाक वयर काडपा खातीर एड्युकेशन हेल्थ या जायत्या वाठारांनी काम केलेले आसा। आणि हे जे FCRA न्यू बिल पळय येयलेले आसा हितून म्हणटात की एसेट्स जे आसा जे पयशे नाल्यार एसेट पळय आसा ते सीज जातले फॉर लॅप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। आता आम्ही पळयलेले आसा फॉर द लास्ट 1 डेकेड 24,000 NGOजाचे FCRA कॅन्सल जालेले ऑलमोस्ट 24,000। सो आम्ही हे सरकाराक सांगपाक सोदता की जेन्ना जेन्ना अशें आमकां अशें आयज दिसता की हे जे FCRA बिल पळय हाडलेले आसा हे सिव्हिल सोसायटीचे लोक पळय आसा तांकां सप्रेस करपाक। कित्याक आमी पळयलेले आसा की सरकारान हे पॉलिसीज हाडलेले आसा की आमचे उदक जे आमची न्हंय जे आमचे दर्यो जे आमचे पर्यावरण आयज काबार जावपाचे आसा आणि हे क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट फायद्या खातीर म्हाका दिसता हो FCRA बिल अमेंडमेंट हाडलेलो आसा। सो हे अमेंडमेंट हाडलो जाल्यार आमचे बारीक लोकांक भरपूर त्रास जातले कित्याक हे NGO पळय आसा ह्या बारीक लोकांक सपोर्ट करता। जे जे खंय वायट जाता हे NGO मुखार येवन हे बारीक लोकांक समाजाक गव्हर्नमेंटाक कळयतात की बाबा हे अशें कितें ह्या वाठारांनी देशांनी वायट जाता म्हणून। पूण हे FCRA बिल जरी पास जाता म्हाका दिसता हे सगळे बंद जातले आणि आमकां अशें दिसता की हे FCRA हाडला फकत ते NGO बंद करपाक जे सिव्हिल सोसायटी बरोबर काम करतात जे पर्यावरण राखपाक काम करतात। सो आम्ही गोंयचे सरकाराक आणि इंडियेचे सरकाराक सांगपाक सोदता की हे जे FCRA बिल पळय अमेंडमेंट पळय तुमी हाडला हे फाटीं घेवचे।